श्रीमद सद्गुरु पद्मनाभाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्रीमद सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्री लहराई माता की जय। जय सच्चिदानंद। हांव सुजया सविदास नायक शिरगांवचे। तर आज तुमकां जात्रे विशयी सांगता, थोडक्यान माहिती दिता की ही जात्रा शिरगांवची लहराईची जात्रा ही सगळ्या फेमस आसा। जात्रेची सुरवात ही संवसार पाडव्याच्या दिसांसून सुरवात जाता। संवसार पाडव्यासून आमचे मोड असता ते व्रतस्थ रावता आणि मागीर जात्रेक 5 दीस आसा म्हटल्यार धोंड असता ते आपले सवळे ओवळे करूंक सुरवात करता आणि पंचमीची ही आमची लहराईची जात्रा सुरवात जाता। त्या दिसा त्यो 7 भयणी आसा ती सगळी जाणां भेट घेवन आमचे लहराई आई कडेन येता। ते सगळे जाल्या उपरांत 12 सुमार चिरां भायर काडटा। चिरां भायर काडली की सगळे धोंड चिरां सोबत वाजत गाजत मुड्डेर वयता। मुड्डेवरसून मागीर धोंड आसता ते तळयेर न्हाता। नवे धोंड आसता तांकां मानून घेवचें पडटा आनी सगळे जाले की मागीर 11 सुमाराच्या कळस भायर काडटा। कळस भायर काडलो की तळये कडेन वयतना ओमखाणांक चंद्र ज्योत लायता लहराई आई आनी फुडें वयता। मागीर सगळे धोंड न्हावन धुवन तांकां प्रसाद दिता, तो दाळयेन घालून ते अग्निदिव्य पार करता आनी फांतोडेर 5 सुमार लहराई आई अग्निदिव्य पार करता। ते पार करून जाल्या उपरांत सांजचे दुसऱ्या दिसा 4 सुमार कौलांक सुरवात जाता। पयलो कौल सातेरी आईक जाता। सातेरी मातेक जालो की मागीर गांवांत जाता, गांवांत सुरवात जाता। कौलां ही आसता ती 4 दिसांची आसता आनी आयज हो कौलांचो 5वो दीस आसा। ती सगळ्या घरांनी भोंवता आई आपल्या लोकांक जावं आपल्या भक्तांक आशिर्वाद दिवंक। आनी कौलांचे विशेश अशें आसा की जे शिरगांवची जी लोक आसा पळय न्हू, तो ह्या दिसाची आतुरतेन वाट पळयता, म्हणजे केन्ना येतली आनी आई आमच्या मस्तकार हात भोंवडयतली। हो कौलांचो असो विशेष अनन्य साधारण असो हे आसा, म्हणजे तेजी उपमा हांव उतरांनी सांगूं शकना। आनी कौलां जाली की मागीर देव मंदिरान वयता। देव मंदिरान गेलो की जात्रेची सांगता जाली।